सगळ्या क्षेत्रांत बायलां फुडें आसात अशें कोयर वेवस्थापन जागृताय ह्या कार्यावळीक मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। जाल्यार घराचो खांबो म्हळ्यार बायलां जसो तेंको दितात तसो दादलो दिवंक शकनात। नैतिकता आनी आर्थीक नदरेन बायलां फुडें सरपाक लागल्यां अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें। टेरी गोवा ह्याच्या जोड पालवान गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियानान कोयर वेवस्थापन जागृताय कार्यावळ आयोजीत केली। ह्या कार्यावळीक मंत्री रोहन मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। आरोग्या बाबतीत जावं बाकीच्या हातून जावं महिला सगळ्यात फुडें आसता। म्हजें स्वता मानप आसा की घरचो कोणो म्हणटा ती महिला म्हणून। आनी खंयचेय कार्यक्रम जाल्यार मुद्दम कित्याक म्हणटा कित्याक शेवटी आमी जरी हे जाले घरातले अर्निंग मेंबर्स म्हणा जाल्यार कितें तो सपोर्ट जो महिला दिता तो दादलो मनीस दिवंक शकना। मोरल फायनान्शियल सगळ्या वाटेन द लेडी बिकम्स सपोर्ट। बायल मनीस समज नासली घरा जाल्यार घर हालता, दादलो मनीस नासलो जाल्यार तरी ती बायल मनीस मॅनेज करून ते संसार थंय फुडें व्हरता। आनी हे एग्जाम्पल्स आर नॉट फॉर यू एंड मी, इट इज ज्या तरेन लायफ